हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आयज मोर्मुगांवान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोगदा हांगासर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर काशीनाथ शेटये आणि मुरगांवचो आमदार यांच्या भितर आमी एक हिटेड आर्ग्युमेंट पळयलें आणि ते आर्ग्युमेंट पळोवन म्हाका जाल्यार वायट दिसलें। कित्याक सांग तर एक गव्हर्नमेंट ऑफिसरांकडेन एक आमदार अशें ट्रीट करपाक शकना। हे जे आर्ग्युमेंट आहा न्हू ते ऑफिसान बसोन नाल्यार तेका सायडीक व्हरोन तो बरे भशेन तेका समजोवपाक शकतालो, पूण सत्ता आपूण सत्तेचेर आसा म्हणून तेका दाखोवपाक जाय आसलें कशें म्हाका दिसता। आणि तेणी जर स्टेटमेंट केलें की आपूण गुंडा मरे, पूण गुंडा जाल्यार आमी तुका निवडूनच हाडचे नासलेले मरे, तशें जाल्यार आमकां खबरूच नासली तूं गुंडा म्हणून। कितें रे आयज ज्या पद्दतीन एक गव्हर्नमेंट ऑफिसराक ट्रीट केला, कितें हांव जाल्यार त्याचो निषेध करता। कित्याक सांग आमचे जे प्रामाणीक गव्हर्नमेंट ऑफिसर जे आमी हालींच्या तेंपाक पळयले, आमचो राया नायक PI गोवा पुलीस, कितें तेचोय फाटीं ट्रान्सफर जालो, त्याच्या उपरांत मागीर दिपेश प्रियोळकर तेचोय ट्रान्सफर जालो। हे बरे ऑफिसर। मागीर सुनीता सावंत जी DYSP साऊथ गोवा तिचोय ट्रान्सफर जालो। सो आयज हांव एकूच विचारता, हे राजकारणी बरे ऑफिसरांक काम करपाक कित्याक दिना? त्यांच्या कामाच्या मदीं ढवळाढवळ कित्याक करता? इश्यू कितेंय आसो तो त्यांच्या लेवलाचेर सॉर्ट आउट जावपाक जावो। अशें हे भाशण नाका जाल्ले उलोवन त्यांचो इन्सल्ट जावपाक जायना। आयज जर सपोज बरे गव्हर्नमेंट ऑफिसर डिपार्टमेंटान ना जाल्यार ते काम कशें करतले, कशें काम जातलें? कितें आयज हे थोडे बरे ऑफिसर आहा म्हणून काम जाता न्हू? आयज काशीनाथ शेटयेन जे न्हिदलेले ऑफिसर आसले आनी न्हिदलेली डिपार्टमेंटां आसलेली न्हू, तांकां जागे केले मरे, तांकां जागे केले। कितें आयज आमी पळयता बरे ऑफिसर ह्या सरकाराच्या अंडर काम करपाक शकना आणि हेची दखल सीएमान घेवपाक जाय आणि सीएमान सगळी आयज ती बायट पळोवपाक जाय जे कितें घडला बिडला बीन ते। कितें तो पोलायटली उलयता काशीनाथ शेट्ये त्याच्या वांगडा आणि हो एग्रेशनान उलयता त्याच्या बरोबर। दॅट मीन्स आयज जो पॉलिटिशियन आसा न्हू तो लिटरली ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या पावराचेर तो दादागिरी करपाक लागला हे आमी म्हणपाक शकता। आयज खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार मुरगांवच्या आमदारान कोळशाच्या अगेन्स्ट उलोवपाक जाय। आयज लोक कंप्लेंट करता कोळशाचो वास येता म्हणून। आयज तेणी हे एग्रेशन तेणी JSW आणि अदानी कंपनीन वचून तांकां दाखोवपाक जाय, ये क्या चल रहा है म्हणून। कोयला तुम ला रहा है, पैसा तुम कमा रहा है और हमारा लोग इधर सीख हो रहा है। हे दुयेंस सगळे आमचे लोक सोंसता, हे तेणी हे करपाक जाय मरे, हेचो निषेध करपाक जाय। आणि हेच्या पयलीं तो जेन्ना आमदार नासलो तेन्ना बरो निषेध करतालो आणि आता जेन्ना लोक दुयेंस पडटा आणि हो वास घेवन लोकांच्या दोळ्यांत रातची दुकां येता त्या टायमाचेर एका पडोन वचोंक ना आणि कोणाकडेन झगडटा? जे ऑफिसर आपली ड्युटी करता त्यांच्या बरोबर झगडटा। आयज जेन्ना एक्टिव्हिस्ट जेन्ना दोन प्रश्न विचारता तांकां धरून तुम्ही भितून उडयता। पळय रामाचो इन्सिडन्स आमी पळयलो, कितें होच प्रश्न हेच जर आर्ग्युमेंट गव्हर्नमेंट ऑफिसरांकडे जर सपोज शंकर पळजीन केल्ले, रामा काणकोणकरान केल्ले आणि खंयच्या बाकीच्या एक्टिव्हिस्टांन केल्लेले जाल्यार तुम्ही वगी रावतले आसले, सांजचे घराकडे पावतले आसले, पयर करासवाडे आमी पळयला एका ट्रॅफिक पुलिसा बरोबर भासाभासी करतना त्या भुरग्यान आर्ग्युमेंट केले म्हणून तेचेर कितली सेक्शनां घालून केस घातली हेचेर। आता तुम्ही कितें एक्शन घेतले? हे विचारले म्हणून शंकर पळजी वायट, हा कोणाक टार्गेट करिना। आयज ज्या गोष्टीचेर उलोवपाक जाय थंय आमचो आमदार उलयना। आयज ही न्यूज आख्ख्या गोंयभर फामाद जाली, मुरमुगांवचें नांव पिड्ड्यार, मुरगांवच्या आमदारान एका गव्हर्नमेंट ऑफिसरांकडे असो बिहेव केले म्हणून। कितें रे? सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या सरकारान आमचो जो सीएम बसला न्हू तेणी हे आपले आमदार कितें करता न्हू तेचेर पयलीं लक्ष घालपाची गरज आसा। आणि तुमकां म्हणटात मरे तुम्ही लोक दबंग ऑफिसर जावो, सिंगम जावो, घ्या मरे सिंगम काशीनाथ शेटये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, एका सिंगम म्हणपाक शकता। ते बाकीच्या तुम्ही कोणाक सिंगम म्हणटात न्हू ते सिंगम न्हू, खरे ऑफिसर हे कितें रे रायट टू फायट। आणि तू एक स्टेटमेंट केला, तू एक्टिव्हिस्टा भशेन उलयता मरे म्हणून। एक्टिव्हिस्टा भशेन उलयता म्हटल्यार तू एक्टिव्हिस्टांची तारीफ केली, थँक्यू व्हेरी मच। एक्टिव्हिस्टूच झगडटात आणि एक्टिव्हिस्टूच झगडटले, कळ्ळें तुका? हांव काशीनाथ शेटये बरोबर आयज जे कितें घडला तेचो निषेध करता आणि गोंयच्या सरकारा कडेन मागता की हेचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हटल्यार जाय। देव बरें करूं।